बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी तुमी मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीतीन ते आसा ते मनांत दवरून आतां आमी ह्या मिसान वांटो घेवया. जेजू आमकां सांगतलो कशे भाशेन आमी ताका एकवटान रावता जाल्यार संवसाराक आमी धीर आनी आदार जावंक जाय. पूण आमच्यो वस्तूंक न्हय, ताका लागून आनी ताचें तर आमी उतर आयकोंक ना, भितरल्यान आमी ताका आजीर जावंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया हें गायन करून. मागुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या सासणीक शब्दां मोगाच्या पुता वरवीं संवसारांत येतल्या दर एका मनशाक तूं उजवाडायताय. आमच्या काळजांत संतोश दिता त्यो पोंट्यो जेजू आमचे मदें खरेपणी आसा म्हूण प्रकाश बरीत खुणा जावं ह्या आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी आयकोया. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गांवांत पावस ना जावन थोड्या दिसांनी वो व्हाळ सुकलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर एलायजाच्या कानार सादलें. उठ आनी सिदोनाच्या जारेफात शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. म्हणटूच तो सिदोनाक वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जोडो एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिवा देव्याच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. दोणांत मूठभर पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इलो जोडो एकठांय करतां. तें खावन आमी मरतले. एलायजान म्हणलें, भिये नाका, तुवें सांगलाय तशें कर. पूण पयलो म्हाका इलो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, आखे पृथ्वीमेर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती बायल गेली आनी एलायजान सांगलोलें तशें तिणें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेवलीं. एलायजा उद्देशीं सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. हांव उलो मारता त्या वेळार म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतांतसून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कोर, म्हजें मागणें आयकून घे. केन्ना पर्यान मनशानो तुमची काळजां दारून उरतलीं?
केन्ना पर्यान पोळक्या वस्तूंचो तुमी मोग करून रावतल्यात आनी लोटका पाटल्यान धांवतल्यात? जबाब: तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हें मात जाणो जायात, आपूण मोग करता ताचे खातीर सर्वेस्पूर विजमितां करता. हांवें ताका उलो मारल्यार पुरो. तो म्हाका आयकता. ताची भिरांत दवरात. पातो करूं नाकात. समाधानान नियाल करून तुमची रात काडात. जबाब: तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण आमकां सूख दीत? तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. गोवाचे कोळे आनी सोऱ्याच्या कळशे येरांगेर बोळ्ळले आसतात, पूण तांच्यावून व्हड संतोस बोलाय तुवें म्हज्या काळजांत. जबाब: तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पोरजळून दी. तुमच्यो बऱ्यो कोडण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूं. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, तुमी पृथ्वीचे मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत? तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोंडां मोस्तूंक जायत, आनीक कित्याकूच तें उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरता. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोडण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोळजोळचो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. कालूच आमी नियाळ केलो, जशे भाशेन एक मॅग्नेट ताचे भोंवतणी जे मॅग्नेटीक फोर्स आसा तो आमकां दिश्टी पडना, पूण आमच्यो भितरल्यो कोरण्यो, आमची चाल हें सगळें थाऱ्यार येता. आनी आयज जेचो आमकां सांगता तें दुसऱ्या फुडें दिसोंक जाय. मीठ आपल्या पासत आसना. मीठ खारसाण हाडच्याक, मीठ सुगूर करच्याक आसता, आनी मिठाचो आनी एक उपयोग आमी करता, तें आपल्या पासत आसना. तेच भाशेन एक क्रिस्तांव आपल्या पासत जियेना, तो सदांच दुसऱ्या पासत, कित्याक जेजू ताचे सोवे आसा आनी जेजू ताचे सोवे वावुरता. आनी हे परी ताच्यो कोरण्यो दुसरी पळोवन ती खुशाल बरी जातली. ती काळोखांत आसत जाल्यार आमच्यो कोरण्यो, आमची उतरां, आमची चाल तांकां उजवाडाक हाडटली, तांकां प्रेरणा मेळटली. हे भाशेन जेजू आमकां सांगता आमचें जिवीत आसूंक जाय म्हणून. तर आयज आमी पळयता कशे भाशेन एलिजा आदल्या कोरारान तो देवाचें उतर आयकता. देव ताका सांगता
आतां सगळें वाडलेलें आसा, तूं आतां दुसऱ्या जाग्यार वच. हिंचो धाडटा ताका सिदोनाक. आतां सिदोनांत कितें जाल्लें, ते याहवेक म्हणजे जे इज्रायलाचो देव आसलेलो ताका बोजीन आसलेले दुसऱ्या देवाक बाल म्हणटा पळय ताका. आनी हो बाल गडगड्याचो आनी पावसाचो राजा आसलेलो. पूण राजा म्हणजे दोनी, पूण ताचे कडेन कांयच करूंक जायना जालें. आनी थंयसर एलिजा येता. आतां ती विधवा आसा न्हय, ती कितें म्हणटा, हें निमाणें आतां जेवण आमचें आनी मागीर मोत्तेल्या. पूण एलिजा तिका कितें म्हणटा, म्हाका इल्लें उदक दी आनी इल्लो त्या उण्याचो कुडको दी. म्हाका पयलो दियात, मागीर तुमी घेयात. आनी तुमकां एक मात्र तुमकां सांगता, तुमचें तेल ना म्हूण तें पीठ उणें जावचें ना. आनी तेच भाशेन घडटा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव ताचें सवें वावुरता, देव ताचें सवें उलयता, देव ताचें सवें सगळें करता. आमचें सवें देव तशेंच करता. देव हें हा सगळ्याक आसा आनी देव आमचे मदें आसा हें आमी आयकलेलें आसा, पूण ते भाशेन आमी जियेताय बी. तर ह्या वेळार आमी बरे भाशेन खोलायन जिवंक जाय जाल्यार सदांच ताका आमी हाजीर जावंक जाय. कशीं जातलें? जेजूनच आमकां सांगलां, प्रत्येक सुस्कारान तो आमचें सवें आसा. प्रत्येक सुस्कार सोडटना ताचें सवें आमी रावया. आनी पळयात, हे भाशेन आमकां एक संवय जाली की ना, मागीर सगळें तो आमचें सवें करतलो, आमी ताका सहकार करतले आनी हे भाशेन सगळें बरें जावंक लागतलें. आमी खरेंच संवसाराचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जातलें. सगळ्या जाणां आत अशें वणटीयेन धरून दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सवें आमचें हा तितलें सुस्कार सोडटना ताचें दवरया. आनी पळयात, ही मिलाग आमचें सवें घडटली. आमी नितळ निर्मळ जातल्या, शुद्ध निर्मळ जावन तो जो आमचें सवें आसा आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी खोदण्यांतल्यान परजळटलो. आनी हे भाशेन आमी संवसाराचें मीठ आनी उजवाड जातले. आमचे पासत मागतात तितल्याय पासत आमी मागया आनी संवसारा पासत मागया. ह्या दिसांनी आमचोय देश अदीक आनी अदीक उक्तो जावंक लागलेलो आसा. घरांत आसताले आमी आतां म्हणटात भायर येवंक जाता, पूण कोरोना व्हायरस आनिकूय वाडत आसा. तर आमी देवा कडेन मागया, हे हो आमचो फुडार ताच्या हातांत घालया आनी सगळें बरे भाशेन ताच्या ताब्यांत करून ताणेन आमकां राखची, सांबाळची म्हणून मागणें करया. सोरपोदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून लगदगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भेटवणेचें गायन घेवन आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटोवया. Vitor lipta
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे मोदें तूं सदांच आसाय आनी आमचें जिवीत मोगान चलयताय. सगळे तुजे पोरजेच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी मोहिमपासान मानून घे. जशें ती आमचे भक्तीची खुणां तशेंच आमच्या भोंवतणच्या मनशां मदें तुजो उजवाड फांकोवंक जावन ही देणी दिसपोटी जिविताक आदार. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयो बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो दिसाची आमकां वाट दाखोवंक तुवें आमकां दिलाय सुर्या. रातची आमकां धुलोबायेन चलोवंक दिलाय चोंद्रीम आनी नोखेत्रां. आनी ह्या संवसारांतले आमचे दीस सोंपतोच सर्गींच्या सुखाक तुका रूप पळोवंक आमी पावूंक दिलाय आमकां तुजो एकलोच पूत जेजू, संवसाराचो खरो उजवाड. काळोखाच्या राज्यांतली आमकां काडून तुज्या पुताच्या राज्यांत तुवें आमकां एकठायलाय. उजवाडाच्या राज्यांत जियेतोले तुजे पोरजेच्या दायजांत वांटो दिवंक तुवें बापा आमकां विंचल्याय. देखून सर्गींच्या दुतां भोगतां सांगाती आनी पृथ्वीच्या आमच्या भाव भयणीक एकवटोन तशेंच तुजे सगळे रचने बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक खरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावाडताचो गूट पोरगोटुया तुझ्या गोडसाण आनी पुनर्जीवन मरणावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवणूक. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूक एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरां आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव
तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसुरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. घे म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. उजवाडाच्या देवा, आमच्या प्रितीवोन बापा, तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी विस्वासान तुजे लागीं मागता. सगल्या मनशांनी तुका वाखाणणी आनी मोहिमा दिवचे खातीर जेजूच्या पुनर्जीवणपणाचे पदवेन समेस्त मनशांक पूण भोव करून आमच्या देशाच्या लोकांक आमी उजवाड जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सगल्या जाणांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडो म्हणून मागता. आनी जें तुमी मागलेलें आसा साहेब आमकां सदांच दिता. पूण ह्या दिसांनी आमी सांत आंतोनी कडेन मागता. हें सगलें तुमकां बरेंपण फावो जावच्याक हो आशिर्वाद आतां आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आनी सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सांत आंतोनीक. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फूल निर्मळपणाचें आनी अनोंद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणट्यांच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी खुशाल बरीत जाता. इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग करचें देणें. व्हडा बोरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमकां जाय तें आतां भाग्यवंत आंतोनी कडेन मागात. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें केलेलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक खोंतीक सांपडलेल्याच्या आदारान तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची. जें तुजे वरवीं मागता अशें जावं. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना.
कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन तें शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा हांव. आमेन.